नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स। प्रचार सोंपलो। लोकसभेच्या दोनूय मतदारसंघां खातीर फाल्यां मतदान। 1.5 म्हयन्यां सावन सुरू आशिल्ली नेत्यांची भोंवडी आनी सभा। लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर ईव्हीएम मशिनां आनी हेर यंत्रणा जाले वाटप। मतदारांक त्रास जावचे न्हय म्हणून वेंचणूक आयोगान केल्या सगळी वेवस्था। उत्तर गोंयांत सोंप्या जैताची अपेक्षा जाल्यार दक्षिण गोंयांत लागतलो कस। ताकाच लागून दक्षिण गोंयाकडेन आसा सत्ताधाऱ्यांचें लक्ष। लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर 7 मेक पगारी सुटी जाहीर। खाजगी क्षेत्रांतल्या कर्मचाऱ्यांकूय मेळटलो सुटयेचो लाव। कामुर्ले बरवणवाडो वाठारांत विठ्ठल रखुमाई देवळा लागसार आशिल्ल्या घराक उजो। उज्यांत सुमार 1 लाखाचें लुकसाण। आनी गोंयांत 9 ते 12 मे मजगतीं पडूये पावस। हवामान खात्यान उक्तायला अदमास। आता पळयात खबरो विस्तारांत। लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या टप्प्यान उत्तर आनी दक्षिण गोंया खातीर मंगळारा मतदान जातलें। आयतारा प्रचार सोंपलो। फाटल्या 1.5 म्हयन्यां सावन आरोप प्रत्यारोपांचें राजकारण तशेंच आश्वासनांचो पावस पडलो। आता ताचो मतदारांचो कितलो प्रभाव पडलो ते 4 जूनाकूच स्पश्ट जातलें। लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयांतल्या मतदान केंद्रावयल्या अधिकाऱ्यांक ईव्हीएम मशीन तशेंच हेर साहित्याचें वांटप केलें। ह्या वर्सा पयलेच फावट मतदारांची सोय लक्षांत घेवन तांचे खातीर जायत्यो सुविधा उपलब्ध करून दिल्यात। हातूंत प्रामुख्यान गरमी आशिल्ल्या कारणान पिवपाचें उदक तशेंच हेर सुविधांचो आस्पाव आसा। म्हजें नांव श्याम नाईक। आमची टीम कुमारगांव मतदारसंघा खातीर 15/23 कुमारगांव मतदारसंघ नंबर 15 आनी आमचे 23 पोलिंग बूथ सेंट फ्रांसीस झेवियर अकादमीचो। हांव प्रिजायडींग ऑफिसर व पोलिंग ऑफिसर नंबर 1 कामत बाब, पोलिंग ऑफिसर नंबर 2 कुबल बाब आनी पोलिंग ऑफिसर नंबर 3 यशवंत बाब आनी पोलिंग ऑफिसर नंबर 4 सगळे आमी अंदू ट्रेनिंग तांची बरी दिल्ली आनी आमकां सगळे अंदू सिस्टमॅटीक सगळे पेपर कितें आमी आतां इतले वर्स जाले करता। सिस्टमॅटीक सगळे पेपर बॅगां सगळे म्हणल्यार सदां भशेन घुसपागोंदळ कांय जालो ना। अंदू सगळ्यान बरी भशेन ट्रेनिंग जाल्या आनी बरे भशेन सगळें मटेरियल दिल्लें आसा आमकां। आनी आतां पळय आमकां केन्ना थंय पोलिंग बुथाचेर धाडटा आमकां जाता तितले बेगीन धाडले जाल्यार आमी सगळें आमचें काम करून जाता तितले बेगीन आमी रेडी जातले। आमी 9:30 आयिल्ले सकाळी फुडें आनी अरेंजमेंट पळयल्यार तसो बरो आसा। बसी सगळ्यो रेडी करून दवरिल्ल्यो आसात आनी अंदू उदक म्हणनाका आनी बाकी सगळे अरेंजमेंट सगळे बरोच दिल्लो आसा। अंदू आमकां अजून पर्यंत बूथ दाखोवना पूण थंय आतां पयलीं वतकूच आमकां झाडां लावची पडटलीं आनी दुसरें आमकां टॉयलेट एक बरो आसल्यार पुरो इतलें आमी मागता। सगळ्यो निवडणुके खातीर आमकां एक 50-60 फॉर्मां भरचीं पडटा। त्या भायर आमकां सगळें मटेरियल दिल्लें आसा आनी हेय 2 जाण एक्सपर्ट आसात। कामत बाब म्हणटा तो सेल टॅक्स ऑफिसर आनी हो PWDचो ऑफिसर। सो तेय सगळे जाणात। सो आमी अशें करतले अशें धरतात आनी देवाचे कृपेन सगळें बरें जातलें अशें आमी मानतात। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हय लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हांव BLO पार्ट नंबर 26 चे म्हाजो बूथ आसा पिंक बूथ। अशेंच सगळे कडेन मॉडर्न बूथ आसा, इको फ्रेंडली बूथ आसा आनी फाल्यां इलेक्शन आसल्या कारणान
सगळे कडेन तयारी जोरान चालू आसा. म्हाज्या बुथाचेर पिंक बुथाचेर सगळी लेडीसूच आसा आनी सगळ्या बुथांचेर तयारी जोरान चालू आसा. तेन्ना सगळ्या बायलांनी सगळ्या दादल्यांनी भायर सरून फाल्यां इलेक्शन नेटान करपाचें आनी बरें हें घडोवपाचें. स्पेशल अरेंजमेंट म्हणजे पब्लीक येतली वोटींग करपाक तांकां रिफ्रेशमेंट आसा आनी व्हीलचॅर सुद्दां दिल्ली आसा कोण हँडिकॅप आसा जाल्यार. आनी ऑलरेडी रेडी केल्लें आसा पिंक बुथाचें. We are doing a distribution of polling material to all the polling teams. There are altogether 45 polling stations in 21 Ponda Assembly segment. We have one PWD manned polling booth, and that is booth number 4. Then one is pink booth, which is manned by all lady polling staff. That is 24 number. Then we have one green booth, 44 number polling station. Then we have two model polling stations, that is 30 and 45. So altogether the team members will be taking materials and they will be distributed after having lunch here. So we have supplied all the necessary materials to all the team members, and they are just checking the information and all necessary material from the given this set like. So machines will be provided and after lunch they will be dispersed. So all arrangements we have done, and on the booth also we have done all the necessary arrangements and requirements. So our team members are working 24/7, and all assistance will be provided to the all polling booths. Any sensitive booth? No sensitive booth. And total how many constituencies? Here altogether four constituencies: Ponda, Shiroda, Madkai and Prior. Okay, your good name and designation please. My name is Durga Kinlekar. I am ARO for 21 Ponda Assembly segment. उत्तर गोंय मतदारसंघात सोपे जैताची अपेक्षा आसा जाल्यार दक्षिण गोंयात कठीण. ताका लागून आता सत्ताधाऱ्यांचे लक्ष दक्षिण गोंयचेर लागून रावला. दक्षिण गोंयात संख्याबळ कमी जायत असले तरी लेगीत काँग्रेस बरी फायट दिवपाक शकता. दुसरे वटेन 60-80% मतदान जाले जाल्यार काँग्रेस जैतिवंत जावपाची शक्यताय आसा. लोकसभा वेंचणूक फाल्यां जावपाची आसा. थर्ड फेजीच्या वेंचणुकेन गोंयान फाल्यां सगळ्यांचे लक्ष लागून उरला ते म्हटल्यार दक्षिण गोंयान. जरी उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंयान चुरशीची लढत असली तरी सगळ्यांचे लक्ष दक्षिण गोंयान लागलेले आसा. तेचे कारण म्हटल्यार दक्षिण गोव्यातले दोनूय चेहरे जे आसा ते नवीन आसा. उत्तर गोंयान श्रीपाद नाईक हे 6व्या फावटी उमेदवारीक रावलेले आसा, तर त्याच्याच तोडीक तोड म्हणजे रमाकांत खलप हे काँग्रेसीच्या पक्षान उबे रावलेले आसा. आरजीचे मनोज परब सुद्दां उत्तरेक आसा. पूण दक्षिण गोंय जर पळयत तर दक्षिण गोंयान महिला नेतृत्वाक संदी दीत पल्लवी धेंपे हांकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या BJPन संदी दिलेली आसा. तशेंच कॅप्टन विर्यातो हे काँग्रेस पक्षासून रावलेले आसा. पळोवपाक गेले जाल्यार
साऊथ गोवा हो तसो क्रिश्चन कम्युनिटी खूब एक्टीव आसा अशें म्हटलें वयता. क्रिश्चन कम्युनिटी सदींच सेन्सिटीव आनी एक्टीव आसा अशें म्हटलेलें वयता. आनी फाटल्या फावट साऊथ गोंयांसून काँग्रेसीचे सार्दीन हे जिखून येयल्लेले. तशें पळोवंक गेलें जाल्यार ह्या फावट दक्षिण गोंयान सत्ताधारी तशेंच विरोधक दोगांनी सावथान आपली जीवतोड प्रचार केल्लो आसा. BJPन जायत्यो प्रचार सभा घेतल्यो, जायत्यो रॅली काडल्यो. तशेंच काँग्रेसीन घरोघरी वचून प्रचार केल्लो आसा. ज्या जाग्यार BJPचे व्हडले व्हडले नेतृत्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सारके नेतृत्व 2 फावटी येवन गेले. तशेंच काँग्रेसीचो एकूय सेंट्रल कमिटीचो नेता गोंयान पावना. ही सगळी जर परिस्थिती पळयता साऊथ गोंयान दोनूय उमेदवाराच्या मदीं चुरशीची लढत आसा अशें म्हणपाक हरकत ना. उत्तर गोंयान सुद्दां सादारण तशीच परिस्थिती आसा. श्रीपाद नाईक जरी 6व्या फावटी उमेदवारी रावले आसात तरी रमाकांत खलप हे तितले दमदार कॅन्डिडेट मानले वता. कारण त्यांनी एक फावट लोकसभा खासदारकी घेवन केंद्रीय कायदा मंत्री रावलेले आसा. कारण तांकांय लोकसभेचो अनुभव खूब बरो आसा. पळोवपाक गेल्यार तर गोंयभरांत उत्तर आनी दक्षिण गोंयान दोनूय कॅन्डिडेटांक समसमान संदी आसा. म्हटल्यार जर मतदान फाल्यां 7 मे ह्या रोजी जर मतदान चड जालें जाल्यार हें सांगपाक मुश्कील जातलें की खंयचो कॅन्डिडेट जिखून येवं शकता. मतदान करपाक जायत्यो पक्षांनी लोकांक आवाहन केलेलें आसा. तशेंच इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियानूय सांगलेलें आसा की घरांतून भायर सरून मतदान करा. आनी फाल्यां 7 मे ह्या दिसा 3ऱ्या फेजीन जे मतदान जातलें तें मतदान ह्या उमेदवारांचे भवितव्य ठरोवपाक कारणीभूत ठरतलें. अश्यो इलेक्शनाच्यो गजाली आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV. गोंयांत लोकसभा वेंचणूक 7 मेक म्हणजेच मंगळारा जावपाची आसा. हे फाटभुंयेर सगळ्यांक मतदान करपाक मेळचें ह्या हेतान सरकारान मंगळारा पगारी सुटी जाहीर केल्या. सरकारी क्षेत्रांत काम करपी तशेंच खाजगी मळावयल्या कर्मचाऱ्यांकूय ही सुटी आसतली. गोंयांत लोकसभा वेंचणूक फाल्यां म्हटल्यार 7 मेक जावपाची आसा. आनी ह्या खातीर सरकारान फाल्यांचो दीस वो पेड हॉलिडे म्हूण डिक्लेअर केल्लो आसा. हेजें कारण म्हळ्यार सगळ्या लोकांक मतदान करपाक मेळचें, सगळ्यांनी मत मारपाक पोलिंग स्टेशनार वचचें म्हणून फाल्यां पोलिंग डे दिसा पेड हॉलिडे डिक्लेअर केलेली आसा. ही हॉलिडे सगळ्यांकूच आसा. गव्हर्मेंट सेक्टरान काम करपी, डेली वेजीस वर्कर, प्रायवेट कंपनीन काम करपी, तशेंच हेर लोक जे कर्मचारी कामाक वयता त्या सगळ्यांक फाल्यांचो दीस ही पेड हॉलिडे म्हणून डिक्लेअर केली वयता. पूण अशी म्हायती फुडें येता की कांय आस्थापनांनी, काही कंपनींनी फाल्यां कामार आपयला आपल्या कंपनींतल्या कर्मचाऱ्यांक. सो ही जी हॉलिडे आसा ही पुराय देशभर हॉलिडे दिल्लेली आसा. कारण लोकसभा इलेक्शन चालू आसा आनी फेज 3 चे इलेक्शन फाल्यां 7 मे दिसा गोंयान महाराष्ट्राचो कांय भाग आनी कर्नाटकाचो कांय भाग ह्या जाग्यार जे इलेक्शन जातले त्या इलेक्शन जावपी जाग्यार फाल्यां 7 मे दिसा पेड हॉलिडे डिक्लेअर केलेली आसा. सो फाल्यां म्हटल्यार 7 मे पेड हॉलिडे आसा ही सगळ्यांनी लक्षांत दवरची आनी पोलिंग स्टेशनार मतदान करपाक वचचें. कामुर्लेच्या बरवणवाडो वाठारांत विठ्ठल रखुमाई देवळा लागसार आशिल्ल्या एका घराक उजो लागलो. शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागला अशें घरांतल्यांनी सांगलां. ह्या उज्यांत सुमार 1 लाखाचें लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास उजो पालोवपी दळान उक्तायला. चोडणकर हांच्या घरांतल्या फ्रिजाक सुरवातीक उजो लागलो आनी उपरांत लागींच आशिल्लो मिक्सरा सयत पुराय रांदचे कुडीन उजो पातळ्ळो. देवादयेन कोणाकूच मार लागूना. उठले न्हू 4:30 पावणे 5 तेन्ना उठ जाल्यार बेडरूमाचे दार उगडलें हांवें. तेन्ना सगळो धुंवर जालो घराक. आतां म्हाज्या हातीन टॉर्च आसलेली, लायटूय गेल्लेली. ती मागीर हांवें टॉर्च पेटयली आनी भितर पळयलें जाल्यार फ्रिजाच्या सकयल उजो पेट्टा बारीक आनी सगळ्यांक धुंवर जाला. मागीर हांवें ते फाटले दार आमचें उगडलें, हे दार उगडलें आनी मिटर बंद केलो. आनी मागीर हांवें हें केलें, तांकां शेजाऱ्यांक आपयलें. ती येयली आनी मागीर आमी सिलिंडर पयलीं भायर काडलें, सगळे 3 सिलिंडर गॅस बीन हें केली. आनी मागीर आमी फायर ब्रिगेडीक फोन मारलो.
आनी भुरग्यांक भायर काडली आनी मागीर अर्द्या वरात फायर ब्रिगेड येयली. तेंच्यांनी मागीर तो उजो पालयलो. उदेर जालें न्हू आमगे ते उदेर थंय भोंवताले सगळ्याक. तेंच्यांनी म्हाका दिसता ती वायर बीन खाल्ली ती शॉर्ट सर्कीट जाली. मागीर पयलो तो हेका घेतलो उजो फ्रिजाक घेतलो. सकयसून पेटलो सगळो फायबर न्ही ते तशें आनी आख्खो फ्रीज काबार जालो सगळो. आनी शोकेशी कितें जालें स्पिडार? शोकेस मागीर तेजे सायडीन मागीर ते शोकेस आसलेली तिवूय जवळ तितून भितर आमचे सामान आसलेलें तेवूय जवळ सगळें. एकदम घरासून धुंवर येतालो स्पेशली किचनांसून. आनी किचनांत भितर एंट्री करपाक दिसनासलें कितें काय. सो पयलीं सुरवातीक आमी फोर्स एंट्री केली आनी भितर एंट्री करतना काय दिसनासलें. भितर स्मोकूय भरपूर आसलो म्हणून आमचो फायर फायटर साईराज नायक भितर आनी परेश म्हणून तेणी दोगांनी BSAT घालून भितर फोर्सफुली एंट्री केली आनी होजील उदकान आमचे होजील मारून फायर फायटींग केली आनी उजो पालयलो. उजो पालयतना खूब ताका कठिनाय येयली. म्हणजे आमकां फाटल्या जे फुडल्यान एंट्री मेळना जाली फाटल्या दारांतसून एंट्री करपाक गेलो जाल्यार फाटल्या दारांतसून एंट्री करपाक मेळना जाली की भितरल्यान लॉक आसलेलें. सो फुडल्या दारान एंट्री केल्या उपरांत चड फ्लेम आसल्या कारणान भितर सामकी फोर्स करून पालोवन मागीर भितर एंट्री करची पडली. ऑलमोस्ट ट्रॅवलिंग करूनय भितर गेले आसले भितर एंट्री करताना. खिडकीची जनालां ओपन करून मागीर स्मोक जेन्ना हळू जालो तेन्ना बाकीच्यांक मागीर सगळें एंट्री करपाक गेली. सो व्हडलेशें लॉस जावना. अरावंड सादारण 1 लाख लॉस जालो. गरमेन बेजारिल्ल्या गोंयकारां खातीर आतां खोशयेची खबर. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत 9 ते 12 मे मजगतीं कमी उदक प्रमाणांत पावस झडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. 9 ते 12 मे मेरेन चडांत चड तापमान 34 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27 डिग्री सेल्सियस आसतलें. झारखंडात अंमलबजावणी संचालनालयान वट्ट 9 जाग्यांचेर धाड घालून कोट्यांनी रुपया जप्त केल्यात. हातूंत झारखंड सरकारांतल्या एका मंत्र्याच्या खाजगी सचिवाच्या नोकराच्या घराचेरूय धाड घाली. तशेंच कांय अभियंत्यांच्या घरांचेरूय ईडीन धाड घातिल्ल्याचें कळटा. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर ईडीच्या कारवायेक लागून झारखंडात बोवाळ पडला. दिवचले बोड्ड्या श्री मारुतीच्या देवळात आयोजित केल्ल्या आयुर्वेदिक चिकित्सा शिबिराक उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. पतंजली योग पिठावतीन ह्या शिबिराचें आयोजन केल्लें. ह्या शिबिरात पतंजलीच्या तज्ञ दोतोरांनी दुयेंतीची गोडेमूत आनी हेर वेगवेगळ्या दुयेंसां विशीं तपासणी केली. चडशा जाणट्या नागरिकांनी ह्या शिबिराचो लाव घेतिल्लो. आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये ह्या वेळार उपस्थित आशिल्ले. सायकोलॉजिकली मातशें गरज आसा. फक्त आमी एक्सेप्ट करून घेना. आमकां सगळे हांगा बसलेले खंयचे ना खंयचे तरी पिशे आसा. ते खबर ना खंयचे पिशे आसा. सर एग्री जाता. आयज धन्वंतरी पतंजली चिकित्सालय हेच्या माध्यमांसून आणि हांगासर आमचे 2 योग वर्ग चलतात. त्याच्या माध्यमांसून आमी आयुर्वेदिक तपासणीचो फ्री तपासणीचो कॅम्प दवरलेलो आणि डायबिटीज शुगर जी आसा ती सुद्दां फ्री तपासणीचो कॅम्प दवरलेलो. आयज समाजान मोठ्या प्रमाणान साखरेचो रोग जो आसा डायबिटीज तो मोठ्या प्रमाणान वाडला. त्याच बरोबर लोकांक स्ट्रेस मोठ्या प्रमाणान वाडला. लोकां भितर अनेक आमी असाध्य व्याधी म्हणटा क्रॉनिक डिसीजीस तेजे प्रमाण वाडला. अशा वेळार लोक आयुर्वेदा कडेन टर्न जावपाक लागले आणि पतंजली तर्फे संपूर्ण भारतभर अशी जी चिकित्सालय आसात त्याच्या माध्यमांतून अख्ख्या भारतभर ह्या अशा पद्धतीचे कॅम्प्स जे आसात ते लोकांच्या सेवे खातीर म्हणून सगळीकडे लायतात आणि पतंजलीचे जे दोतर आसात
ते दोतर हितून आहारा बद्दलचे मार्गदर्शन, मागीर नाडी परीक्षा करता आणि त्याचो कितें आहार आसपाक जाय, त्याची प्रकृती कशी आसा, त्यानुसार तेणी कितें खावपाक जाय हेचे सगळे मार्गदर्शन वखदां बरोवन दितात, जी आयुर्वेदीक वखदां आसा पतंजलीची, त्या माध्यमांतून विविध रोगोपचारांचे बऱ्या पद्दतीन फायदो जाता। त्याचे उपरांत तिसरे म्हणजे आसना आनी प्राणायाम हेचे मार्गदर्शन केले वयता पेशंटांक, जेका लागून हे आसना आणि प्राणायामाच्या माध्यमांतूनय ते निरोगी रावपाक शकतात। सो साखरेचो रोग जो आसा तो मोठ्या प्रमाणात आयुर्वेदाच्या माध्यमांतून आहार आणि व्यायाम आणि आसनांच्या माध्यमांतून आमकां नियंत्रणात दवरूंक मेळटा। हो एक संदेश समाजा मेरेन ह्या कॅम्पाच्या माध्यमांतून पावोवपाचो एक संकल्प जो आसा तो पूर्ण जाल्लो आसा। म्हापशेच्या पुलीस मारबडे प्रकरणात म्हापशे पुलिशेन फरार आशिल्लो मुख्य दुबावीत पवन तिर्केक अटक केली, पूण उपरांत जामिनाचेर सोडून दिलो। या प्रकरणात पुलिशेन 4 जाणां आड FIR नोंद केल्या। या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा। म्हापसा पुलीस स्टेशनार आणि तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की फाटल्या म्हयन्यात एप्रिलाच्या 11 तारखेक एका पुलिसाचेर 4 जाणांनी असॉल्ट केलो। त्या संदर्भात आयज जो मेन अक्यूज आशिल्लो कितले दीस फरार आशिल्लो पवन तिर्के हेका अखेर म्हापसा पुलिसांनी अटक केल्ली आसा आणि जो दुसरो अक्यूज जो आसा ताका म्हापसा पुलिसांनी 41 नोटीस सर्व केली आसा। जशी अपडेट ह्या केसी फाटल्यान आमकां मेळटात तशी अपडेट गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमच्या मेरेन पावयत रावतले। हांव गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोली। सध्या अपघाताचे सत्र सुरूच आसा। सत्तरी पाडेली जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 22 वर्साच्या ऋषिकेश गावडे ह्या तरणाट्याक आगताक मरण आयलें। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गाडी चलयतना गाडयेवयलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान राखणेवंटीक धपको दिलो। वाळपय पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो। फुडलो तपास सुरू आसा। गोंयांत सध्या अपघाताचें सत्र हे सुरूच आसा आणि तेतूनच काल आयतारा पाडेली सत्तरी हांगासर एका तरणाट्याक स्वयं अपघातांत मरण आयिल्लें आसा। ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की गावडेवाडा पाडेली सत्तरी हांगासरलो ऋषिकेश राजेश गावडे ह्यो 22 वर्सांचो तरणाटो जेन्ना अडवयच्यान पाडेली हांगासर आपली हिरो होंडा एक्टिवा GH04N 3282 ही घेवन अडवयच्यान पाडेली सत्तरी हांगासर येतालो। त्या वेळार गावडेवाड्या हांगासर तो पावलो तेन्ना एका शार्प टर्नाचेर तेजो गाडीचो ताबो सुटलो आणि रस्त्याच्या सायडीक आसलेल्या कंपाउंड वॉलाचेर तेणी आपली गाडी व्हरून मारली। ह्यो अपघात इतलो भीषण आसलो की तेतूर तो रस्त्याचेर उसवण पडलो, तसोच तेज्या हेल्मेट नासल्या कारणान तेज्या तकलेक मोठ्या प्रमाणात दुखापत जालेली। ह्या वेळार गांवांतलोच एकटो शेखर सावयकर यांनी अपघात पळयल्या नंतर तेका तातडीन वाळपे हॉस्पिटलांत हाडले, मात डॉक्टरान तेका त्या वेळार मृत्यू घोशीत केली। ह्या वेळार वाळपे पुलिसांनी पंचनामा करून तेजी जी बॉडी आसा ती पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळे हांगासर धाडलेली आसा। ह्यो जो ऋषिकेश आसा ह्यो एकुलतो एक चेडो, तसोच बिचोली हांगासर तो डिप्लोमाच्या लास्ट वर्साक शिकतालो। गांवांतच असो अपघात जावन एका तरणाट्याक मरण आयिल्ल्या कारणान गांवांत एक शोककळा पसरलेली आसा। ह्या प्रकरणाची चौकशी वाळपे पोलीस निरीक्षक राहुल नायक यांच्या मार्गदर्शना खाली PSI अल्लाउद्दीन खान फुडलो तपास करीत आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत। कारापूरच्या दावस्कर वाड्यावयल्या श्री कुळमाया देवीची होमखणाची जात्रा आयतारा व्हडा भक्तिभावान मनयली। त्या निमतान अग्निदिव्याचो थरार पळोवपाक भाविकांनी गर्दी केली। कारापूरचो दावस्कर वाडो हो एक ल्हानसो गांव, तरी लेगीत ह्या गांवांत जावपी जात्रा बरीच फामाद आसा। आयतारा मध्यान राती देवीचो कळस देवळा भायर काडले उपरांत कौल जालो। मध्यान राती होमखण उत्सव जालो। कडक उपास पाळिल्ल्या धोण भक्तगणांनी पुंडलीक वरदे हरी विठ्ठल आणि देवीचो जयघोष करीत पेट्ट्या होमखणांतल्यान अग्निदिव्य केले। उपरांत निमाणे अवसरा सयत देवीच्या कळसान अग्निदिव्य केले। आमच्या जाणट्यांनी आमकां खबर ना, सांगता ते आमी अशें आयकलां की हे आमची राखण्यांनी सुरवात केली जात्रा म्हणून। खेळटा खेळटा अशें जाता की आतां म्हाका गोरवां राखपाची गरज ना, ते आनंदात तेंच्यांनी एक दीस धरलो आनी एक कळस कळस मातयेचो गोरवां वाटा थंयसर उदक घाले थंयसर, आनी तेंच्यांनी फुलां ना म्हणून तेंच्यांनी ते कुंब्याची फुलां मेणकुंब्या फुलां वळे सारकें आसा आतां ते काडून ते घालून तेंच्यांनी चालू केले। ते अशें 2-3 वर्सां वयता मदीं तरी कितें खंड पडलो, पूण तेका बादें सातशात जालो आनी तांकां सांगलें की तुमी ते चालू दवरा, तुमी चालू करा। मागीर तेंच्यांनी देवाक परत विचारलें की आमी हांगा न्हू, आमकां हांगा पाणी आहा, आमी ते देवळी आमची आहा ते देवळे कडेच करता होमखणां, आनी तेज्या पसून हांगासर आमी हाडून होमखणाचें हें जालें। आतां मोठे रुपान तयार जालें।
जात्रेचे हे जाले सगळे भुरगे निर्मळ रावतात सगळे भुरगे हे धोंड आमचे आख्खे अशे भुरगे सगळे धोंड रावतात भाचे रावतात आनी मोठो उत्सव आनी एक दस नाटक करता आमी उत्सव पूण आनी जात्रे दिसा कितें जाता जात्रे सकाळी पयलीं आमी देवीचे सगळे आमचे हे करता सगळे विधी करता सगळे रातचे मागीर हे करता अमखाण जाता धांक सुमार पावणी करता मदीं पावणी जाली काय मागीर आमी अमखाणाक हे करता अशें मागीर अमखाण धोंड सगळे देवा बरोबर न्हांवूंक वयतात झरीर थंय न्हातात परत वाजय तशें येतात आनी मागीर सगळे धोंड आमचे अमखाण वयता लास्ट मागीर आमचो देव वयता. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.